टोटल सेंट्रल फंड आशिल्लो 247 crores आणि स्टेट फंड्स आशिल्लो 235 crores. टोटल 482 crores प्रोजेक्ट. ओके, इन्क्लुडिंग म्हाका दिसता जाता तितको बेगीन. काल खरें म्हणल्यार एलेक्स बाबान म्हाका खूपच कंजेशन सुरू आसा. रोड जर करीत जाल्यार लोकां खातीर जाता तितको बेगीन करप हे गरजेचें आशिल्लें. म्हणून कालूच डिसिजन घेतलें की रस्त्याचें उक्तावण आज करप आनी आज आमी लोकांक कंजेशन जावचें न्ही हेजो व्हडलो कार्यक्रम न करता छोटेखानी कार्यक्रमांतल्यान आयच्यान हो रोड लोकां खातीर ओपन करता. नव्या वर्साचे आनी क्रिसमसाचे हे तशें पळोवंक वचत जाल्यार सावथ गोवा खातीर गिफ्ट म्हणपाक कांयच हरकत ना, कारण लोकांक खूब कंजेशन्स आनी बाकीचे सगळे प्रॉब्लेम्स जे जाताले तातूंतल्यान हो रस्तो ओपन केल्या उपरांत ते ओवरकम जातले अशें म्हाका दिसता. हाल इंजिन सरकाराच्या कार्यकाळात म्हणजे गोंयांतले खऱ्या अर्थात इन्फ्रास्ट्रक्चर ज्या पुराय करपाक आमी शकले. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचे समेस्त गोंयकारांच्या वतीन हांव खूब खूब धन्यवाद म्हणटा की तांच्यांनी इतक्या मोठ्या प्रमाणात इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करपा खातीर आनी विजन ऑफ आवर गडकरीजी जे सातत्यात गोंयांत येयल्ले फावटी एकदां गोंयकारांनी सांगच्या पेक्षा सुद्दां तांच्या तकलेन आयलो की हे करपाक जाय आनी रोखडेच नॅशनल हायवे ऑथॉरिटीक ते इन्स्ट्रक्शनूय दिता. म्हणजे नवीन जो आमच्या दाबोली एअरपोर्टा कडेन जो फ्लायओव्हर सुरू आसा हो सुरवात एक्चुअली इनिशिएटीव तेंच्यांनी घेतली की हांगासर फ्लायओव्हर जावपाक जाय आनी तोय फ्लायओव्हर तेंच्यांनी घेतलो. त्या खातीर गोंयांत पुराय प्रवास करता आसतना ज्या जाग्यार तांकां कंजेशन दिसले त्या जाग्यार तेंच्यांनी आनी ज्या जाग्यार सरकारान तेंच्या कडेन मागले की हे रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर आमकां जाय केन्नाच तेंच्यांनी ना म्हणून ना